sorgidan gaya Nomenki rotun gaya Orbes gora Wakana Chekan chek Pritomi voy Dewa sorgidan gaya Orbes gora Chamana Gidagayona Gora With God ne vache Orgodan daron vache Novengi Rotun gaya Orbes gora Wakana Chekan chek Pritomi voy Dewa sorgidan gaya सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो तुमकां करपा दियो मागीर मोगाचो येवकार तुमकां सगळ्यांक आयचे मिसाचे भेटेन आयची मिसाची भेट देवाक दिनवासून भेटयता फिलू मोंतेरो आपल्या जल्माच्या दिसाक देवान ताचेर भरपूर आशिर्वाद घालूंक हे भेटेंत आमी मागुया दुसरें तेसो आमी भेटयता देवाक दिनवासून भेटयता डॅक्स्टो आनी जिना डायस आपल्या लग्नाच्या दिसाक देवान तांच्या घोराब्याचेर भरपूर आशिर्वाद घालूंक मागुया आमच्या मागण्यांत दवरुया मिशेल साविया फेर्नांडीस आयज लग्नाचो साक्रामेंत जोडटा देवान ताचेर आशिर्वाद घालूंक मागुया बागयोन जुसेवाजाचे मजतीन हेर सगळी आमची मागणी इल्लोसो वेळ आमी ओगीच रावन देवा मुखार दवरुया आमचीच पासत आमच्या घोराब्यां पासत आमच्या राज्या पासत आमच्या देशा पासत आमची मागणी देवा मुखार दवरुया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं जय सवे आसूं जेजू पातक्यांक आपयता आनी पातक्यांचो चड मोग करता किरीत भाशेन आयच्या दिसाक मांडवीर बसलेल्या सगळ्या लेवीक तो आपयता तेन्ना ह्या धर्म शास्त्रा मदें एक भासाभास जाता कित्याक जाय जेजू असल्या मनशांक आपयता आनी किरीत भाशेन पातक्यांचो उदीक चड मोग करता देखून ते ताचेर तिडटात कित्याक तांचे मदें जे कोण शास्त्र पाडिनात ते देवाक माननात अशें तांचे मतीन आसले आमच्या जिवितांत जायते फावटी आमी दुसरो देव ताका बरो करता वो तो उदी भक्तीपणान जियेता अशें आमी पळयता तेन्ना आमी म्हणटा ताचे चालत्या जिवितांत तो पातकी आमच्या जिवितांत आमी पातकी आमी पयले सुवातेर आमचें पातक ओडकून घेवन देवा मुखार एका मुखार आमी आमचेंच जिवीत नवसरूंक किरीत भाशेन आमी सान कोतकोत्यान कृपा आनी बोड मागून घेवया हेच्या दिसाक आमची भयण सावियोला आपल्या जिविता खातीर देवाक अर्पण करतली तिचे खातीर आमी मागुया आनी तिचें अर्पण देवाक मानता तसलें जावंक आनी अदीक देवाक मानता तसलें जिवीत ती जियो म्हूण तिचे खातीर आमी मागुया आनी पवित्र रितीन फावो ती पुरी वांटो घेवचे खातीर आमच्या पातकांची दूख धरून देवान एकामेका लागीं बोगसोनी मागून म्हणुया हांव पातकी सर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भगिनीनो सगळ्या उच्चारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध कसो बागेन सदांच सांगपार मेरे सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भगिनीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पराद लागीं विनंती करात म्हूण सर पदवेदार देव आमची काकूट करूंक आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक सोमिया काकूट कोर क्रिस्ता काकूट कोर सोमिया काकूट कोर प्रार्थया मोगाळ बापा आमी तुका उलो मारता आमची मागणी दयेन आयकून घे आमी कितें करचें तें आमकां दाखय आनी तूं दाखयताय तें करूंक आमकां बोड दी
आमी मागता आमच्या सुम्याच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राजवत चलयता सासणाच्या ससनांक Amen. सॅम्युएलाच्या पयल्या पुस्तका वेलें वाचप. बेजमीचे कुलीन किस्क नांवाचो एक मनीस आसलो. तो अबिएलाचो पूत. अबिएल जोरोजाराचो. जोरोर बेकोराताचो. बेकोरात आफियेचो आनी आफिया जेमिनीचो पूत. किस्क नीज बेजमील आनी गिरेस्त मनीस आसलो. ताका सावलू नांवाचो एक पूत आसलो. रुपान सोबीत आनी लांबायेन उंच. सगल्या इस्रायेलितां मोदें ताचे वन सोबीत आनीक कोणूच नासलो. आनी हेर सोगलीं उंचायेन ताच्या बुजाक मात पावतालीं. किसाचीं सामुएलाच्या बापायचीं थोडीं स्त्री गाडवां सांडलोलीं. देखून किसान सामुएलाक म्हणलें, म्हज्या पुता, तुजे बरोबर एका चाकराक घेवन वच आनी स्त्री गाडवांची सोद कर. एफ्रेमाच्या दोंगरार उतरून ते सालिसेच्या गांवांत पावले, पूण तीं तांकां मेळूंक नात. उपरांत सालिमांच्याय गांवांत ते गेले, पूण थंयसरूय तीं मेळ्ळीं नात. मागीर बेजमीनच्याय गांवांत गेले आनी थंय बी तीं तांकां सांपडलीं नात. सामुएलान सावलूक पळयलो तेन्ना सर्वेस्परान ताका म्हणलें, जाची खबर हांवें तुका सांगल्या तो होच. तो म्हजे पोरजे वयर राजवटकी चलयतलो. आनी दारवंट्याशीं पावतच सामुएलान सावलूक बोगलेक येवन म्हणलें, रिशी खंय रावता तें तुमी म्हाका सांगशात? सामुएलान सावलूक जापाप दिलो, हांवूच तो. म्हजे मुखार एक सुपुल्लो दोंगर आसा, थंय वच आनी आज तूं म्हजे बरोबर जेवतलोय आनी फाल्यां सकाळीं हांव तुका घारा वचूंक दितलों आनी तुज्या काळजान आसा तें तुका उक्तें करतलों. सामुएलान तेलाची एक सिसली घेतली आनी सावलूचे तकलेर ओतून ताचो उमाव घेतलो आनी म्हणलें, पळय, सर्वेस्परान तुका आपले इस्रायेल पोरजेचो राजा कसो मागला. तूं सर्वेस्पराचे पोरजेचेर राजवटकी चलयतलोय आनी तिका भोंवतणच्या दुस्मानाच्या हातांतली निवारतलोय. देवाचें उतोरें. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो, सर्वेस्परा तुजें बोळ राजाक आनंद दिता. सगलीं बरोबर म्हणुया, सर्वेस्परा तुजें बोळ राजाक आनंद दिता. सर्वेस्परा तुजें बोळ राजाक आनंद दिता. तुवें दिल्ल्या जोयतान कितलो म्हूण तो संतोश भरीत जाता. ताच्या काळजाचे अंत्रेक तूं भागयतलोय. ताणें केल्ल्या मागण्यांक तुवें ना म्हणलें नाय. आमचो जबाब, सर्वेस्परा तुजें बोळ राजाक आनंद दिता. उत्तम वर्दनां घेवन तूं ताका मेळूंक आयलोय. निर्बेल भांगाराचो मुकूट ताच्या माथ्यार घालोय. ताणें तुजे लागीं जिवीत मागलें आनी तें तुवें ताका दिलें. पिणकेचे पिणकेन तोखता बाळटा तसलें जिवीत. आमचो जबाब, सर्वेस्परा तुजें बोळ राजाक आनंद दिता. तुवें दिल्ल्या जोयतान
ताका व्हरतो मान मेळ्ळो. दोबाज्यान आनी मोहिमेन तुवें ताका भरलोय. सदांकाल ताचेर तुजो आशिर्वाद देंवयताय. तुज्या दर्शनांचेर संतोशान ताका संतोश भरीत करताय. आमचो जबाब सर्वेस्परा तुजें बळ राजाक आनंद दिता. उद्गाराक सगळीं उबीं रावया. Sorvesporak, soy, sorvesporak. Sorvesporak, soy, sorvesporak. Sorvesporak, soy, sorvesporak. Sorvesporak, soy. गरिबांक बरी खबर दिवंक, कोयद्यांक सुटका परगटूंक सर्वेस्परान म्हाका धाडला. Sorvesporak, soy, sorvesporak. Sorvesporak, soy, sorvesporak. Sorvesporak, soy, sorvesporak. Sorvesporak, soy. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. Jai Saviyasu, मार्क प्रमाणे जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. Moima tuka sumya. जेसू दुसरी दर्याचे वेळेर गेलो आनी सगलो लोक ताचे सोशी आयलो आनी ताणें तांकां शिकोवण दिली. फुडें चलून वेताना मांडवीर बशिल्ल्या लेवीक आल्फेवाच्या पुताक ताणें देखलो आनी ताका म्हणलें मोशे फाटल्यान ये. आनी तो उठून ताचे फाटल्यान गेलो. ताच्या घरांत जेवणाक बसलेलो आसतना सबार 2 वसूदार आनी वायट स्वभावाचे मुनीसूय जेजू आनी ताच्या शिसां बरोबर जेवणाक बसलोले. तर हातले जायते जाण ताचो पाटलाव करताले. आनी तो 2 वसूलदारां आनी वायटोव्यां बरोबर जेवता खाता तें पळोवन फारिसेव पक्षाच्या 2 शास्त्रांनी ताच्या शिसांक म्हणलें, 2 वसूलदारां आनी वायटोव्यां सांगाती तुमचो गुरू कित्याक खाता पियेता. हें आयकून जेजून तांकां म्हणलें, बरी आसात तांकां न्हय पूण वायटकारांक ही वयसाची गरज. तर हांव प्रमाणीक मनशांक न्हय पूण पातक्यांक आपोवंक आयलां. जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. Vakani tuka Krista. मगर बाबा बीन आयचें पयलें वाचप साम्युएलाच्या पुस्तकांतलें आमी घेतलां आनी कालच्या दिसाक आमी कांय बरें हीं उतरां आयकतात. पोरचां सांगतालीं तितलें साम्युएलान आयकलें आनी सर्वेस्पराक कुडीत केलें आनी सर्वेस्परान साम्युएलाक म्हणलें तांचे मागणें आयक आनी तांकां एक राजा दी. कित्याक पोरचां आरडून साम्युएलाक म्हणटालें आमकां एक राजा दी. कित्याक देव आमचे सगळे इतली अन्याय करता, कित्याक देव आमकां पोरो घालता. आनी साम्युएल देवा मुखार ही मांडणी दवरता. देव म्हणटा तांकां राजा दी. ही पोरसां कितें भाशेन आयकोना. ही पोरसां सांगता तितलें तूं आयक. तांणी तुका न्हय पूण म्हाका पाठ केल्या, कित्याक हांवें तांचेर राजवटकी चलयलोली तांकां नाका. पोरसां कितें भाशेन संवसारी मोनान आसली. संवसारी राजा तांकां जो पदवेन भरलेलो, जाची सगळें फौज आसलेली, जो तांकां अधिकार दितलो, जो तांचे सगळें तांचे वयर जुट्टी चलयतलो, असलो राजा तांकां जाय आसलो. आनी देव म्हणटा तांकां दी. तांचे पुरा तांचें मन भर. आनी कितें भाशेन आयच्या दिसाक आमी पळयता साम्युएल सावलूक तेल घालून कितें भाशेन ताका मागतात. तकलेचेर तेल ओतून उमावंक घेता आनी म्हणटा सर्वेस्परान तुका आपले पोरजे इस्रायल पोरजे राजा कसो मागला. तूं सर्वेस्पराचे पोरजेचेर राजवटकी चलयतलो आनी तिका भोंवतणच्या दुस्मानाच्या हातांतली निवारतलो. आनी हेंच करूंक सावलूक नेमलो. बाबुनायचे शुभ वर्तमानांत कितें भाशेन देव जेसू कितें लेवीक आपयता. तो 2 वसूदार एक पातकी समाजान जुदेवाच्या सांगण्या प्रमाणे जुदेवाचे परंपरे प्रमाणे तो एक पातकी जावन आसलो. कित्याक तो सगलो जो 2
एकठांय करतालो तो लोकां खातीर न्हय पूण राजा खातीर तो एकठांय करता आनी लोक किकोन करतालो कित्याक तांकां जो दोण पडटालो ताच्यान उदीक भाव भयणीनो थंयसर करप्शन चलतालें आनी ते तांकां जबरदस्तीन दोण वसूल करून घेताले आनी हेच्या दिसाक जेजू लेवीच्या घरा वचून तांगेर बसता जेवता खाता आनी ताचे बरोबर जायते हेरूय दोन वसुदार पातकी आसतात आनी फारिसेव आनी धर्मशास्त्री हें पळोवन सगळेच तिडटात कित्याक तांकां तांच्या मना प्रमाणे जे कोण शास्त्र पाडटात शास्त्राची बारीकसाणेन आपल्या जिवितांत ताचे पाडप करतात तेच की देवाक मानतले मनीस जावन आसले दोन वसुदार आपल्या जिवितांत कितें बरें आसा कितें वायट आसा तें पळयनासलें कशे तरेन आपल्याक पोरजाक पिडूंक मेवतात तें ते चिंताले दिसांनी रात म्हणजे बारीकसाणेन देवाच्यो वस्तू कशे तरेन पाडच्यो हांचेर ताचें लक्ष आसलें मन कितें आसा शास्त्राचें तें शास्त्र कशें पाडचें हें तांकां पळोवन वचूंक नासलें हाका लागून ते बाबा भयणी दोन वसुदार आनी फारिसेव ह्या सगळ्या हेर जे आसले थंयसर मनीस तांचे ते तिडटात कित्याक सगळे पातकी थंयसर सर भोंवती जेजू बरोबर बसून जेवताले आनी ते म्हणटात तुमचो गुरू किरीत भाशेन धर्म वायटव्यां सांगा ती खाता आनी पियेता आनी जेजू काय बरी उतरां म्हणटा हांव बरो आसा तांकां न्हय पूण हांव पिडेत आसा तांकां की हांव आपोवंक आयला बऱ्याक वैजाची गरज ना पूण जो कोण पिडेत आसा ताका की वैजाची गरज हांव पातक्यांक आपोवंक आयला पातक्यांचो मोग ताका आसलो दर एका दिसाक देव आमचो मोग करता आमी फावो न्हय आसतना सुद्दां तो आमकां आपणायता आपणाची भुरगीं करता विचार आमकां खरेंच सावलू भाशेन घडीक देव आमकां अदीक आनी अदीक आपल्या ताटार जे आमी म्हणटा गॉड हॅज कावंटेड अस ही डजंट फॉरगेट अस आमकांय घडीक देव विसरना आमच्या जिवितांत दर दिसाक वायटव्यो वस्तू आमी करता खरी वायट जिवीत जियेता तरी आसतना देव आमकां पोरो घालिना उदारपणान आमकां वेगयता आमचो मोग करता हेचे दिसाक पातक्यांचो मोग करता तेन्ना आमी सगळीं जी देवा सोशियली पयस गेल्यान तांचोय आमी उगडास करुया उदीक आपल्या जिवितांत आनी नवसनी करून परतून देवाशी येवंक आपलें जिवीत परतून देवाक मानता तसलें जिवंक तांकां कृपा मागतना जायतीं आमची भावा भयणां जीं कोश्टवतात परतून नवसरणीचे वाटेर येवंक सोदतात तांचे खातीर आमी मागुया तशेंच मागुया आमची फिरगोजी 18 तारखेक आमची एक भयण किरीत भाशेन आपल्याक देवाक भेटयतली कॉन्सेक्रेटेड लायफ ताचे खातीर आमी मागुया देवान ताका ही कृपा दिवंक उदीक आपलें जिवीत देवाक समर्पण ताणें करूं गायन घेऊया C31 पेज नंबर 41 C31 Sanatlia Mozabet Yoa Tukasaima Nakasalia Itliot Fantya Anikol Gyot Sogonita Toshamagyo Toshat Mogal Kodak Daloi मोशा बाबूने मोशेन तुमचें बलिदान सूर पदवेदा देवबापाक मानता तसलें सामून मागात हे तुझ्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक
आमच्या नाके पवित्र सुविचार देवाक सर्वेस्पर मानून घेवंक बापा तुझ्या भुरग्यांची भेटवणी तुका मानू तुजे वरवीं आमी पवित्र जावंक पावूं जे आमी भक्तीन मागता ते आमकां मेळूं हे आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमेन सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं जय सव्या आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्पराता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया वय वशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सुर पदवीदारान सासणाचे देवा सुर कड्यान सोद जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो ताची सगळी सगळी रोसना नवी करूंक तुका बापा मानवले आनी ताचे देवपणांत आम्हा समेस्तांक तुवें वांटो दिलोय सैमान खरो देव तो तरी ताणें आपणाकूच खाली केलो आनी खुर्सार आपलें रगत वारोवन संवसाराक ताणें शांती जोडली देखून सगळी रोसनी वयर तुवें ताका उबारलोय आनी ताचो पाटलाव करतल्यांक सासनीक जिविताचें कारण केलोय तर आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गीच्या सोल दरबारां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता पवित्र 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 दलबरांचो सर्वेस्पर तूं स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान म्हूण सर्गीक तुका जय जय सर्वेस्पराचें नांव येता तांकां जय म्हूण सर्गीक तुका जय जय बापा खरोच पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणाची सो तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या समे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन कोश्ट मरो सुसूंक बेच्या आदी ताणें उडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुळे हो तुमी समेस्त घेयात आनी खयात ही मोशी कूड तुमचे पासत समोर पोंची तिसपुरीन जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुळे तुमी समेस्त घेयात आनी आंतलें पियात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासनीक कोराराचें हें रगत पातकांचे बोगसणे मेरच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासा करात बाबार्थाचो गुटपोर गोटुया Sumia Jesu ami wauno kata Ani engkau sintle piada Nei pavitu oi bamaneu so Ami tuje moron borgota बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्ती पळोवंक ग्रास करता आनी जिविताचो उंडो आनी सर्वणीची कास तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आखे प्रितुमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भागेन बापा फिलीप नेरे आमच्या गुणी बापाक आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जिवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकूत कर तांकां आनी तुजी सगुतीन मेल्ल्या समेस्तांक चेंपोर जोरीत मुखार मोड पळोवंक फावो कर आम्हा समेस्तांची वेदी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्यांची दया करून आमी मागता आंकवार मरे देवाची माई सांगाती चपोती बागेवन सुसे बागेवन धरून दिता आनी सर काडी तुका मानवल्यान ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी तांची सांगाता तुजी मय मागवंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता ते जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवीदार बापा सर बंदून आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक Amen आमच्या सुरंडाऱ्याची आज्ञा मनान धरून शिसून शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन सगळीं बरोबर म्हणुया आमच्या बापा सर्गीच्या चे नांव पवित्र जावं शिराय समकायम शिकुशी सगळ्या सता तुशी संवसारांचा आमचो दिसपटो ग्रास समकांदी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां थारी पडूं नाका
पूण वायटांतल्यान तुमकां निवाड सर्वेस्परात सूर वायटांतले आमकां निवाद दय करून जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरुंडरा जेजू क्रिस्ताचे येण्या आमी बरोवशें नोत्रेकतांव तर आमकां तशी उदार काकृतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय कित्याक रासवटीक पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सुम्या जेजू क्रिस्ता तुमचे दमदा मुळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचे न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिसका जी कशी परमेन तिका शांती दी आनी तूच तिका एकवटान सांबाळ तो जियेतान राजपूत चलयताय सासनाच्या ससनाक आमेन सुम्याची शांती सदां काल तुमची सगळ्यां सूम जय सव्या माय मोगान एकामेकाक शांती दिवया देवाचे शले संसाराचे पाप काढले आमचे कागलूत कर देवाचे शले संसाराचे पाप काढले आमचे कागलूत कर देवाचे शले संसाराचे पाप काढले आमकां शांती दी ही देवाची शिडी संवसाराचे पाप कटती शिलीच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळे आमी सुभागी सुनिया ते म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेवतली आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन आशेता हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजू हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका आमेन रातुया सूर पदवेदा देवा ह्या तुज्या पवित्र जेवणाक तूं आमकां पोसताय आनी नवी गोठाय दीत आसाय ताचे वरवीं आमचे जिणेची चाल तुका मानता तसली जावं आनी अशें आमी करता तें सगलें तुका मानूं ह्या आमी खालतीपणी मागता जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमेन सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं जय सव्या आनी सूर पदवेदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूंक आमेन वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा देवाचे बोल उपकार
सान फ्रांसीस शावेराचे रेलिकेची दोबाजीक दाखोवणी आनी 2025 उत्सवीक वर्साची तयारी निमतान मागणें तशेंच 400 वर्सां आमचे फिरगोजीक जातात ताचे खातीर आमी थंयसर मागणें घोट्टेल्या हाचे मुखार येता त्या ह्या आयताराक तान आमी थंयसर एक ल्हानशें आनीक 2 उतरां घालतले सुत्राय दोची लोकांनी मागीर तेवूय थंय आपल्या मागण्या बरोबर करचें आज आमी तशेंच आसात तें म्हणटले सगलीं बरोबर सर्वेस्परा देवा आमच्या मोगार बापा काळा काळी तूं मनशाक आपयताय आकारताय आनी पाटयताय बागयून फ्रांसीस शावेराच्या आपोवण्या आनी मिसामा पासत आमी तुका दिनवासतां तुज्या पुताच्या कुसाचे नदो तिरावन ताचें मन बदलप जालें संवसारी मान सोडून मिशनारी उर्बेन शुभ वर्तमानाचो तो दिरादीक पुरगुटना जालो ताचे रेलिकेचे दोबाजीक दाखोवणी तशेंच 2025 उत्सवीक वर्सा आमी तयार जातना पवित्र कुसाच्या बळान आमचो एकचार तिराय तुज्या उतराच्या उजवाडान आनी परिशदीक मनान तुवें दिल्ले मिसांव सहभागिलीपणान फुडें व्हरूंक आमची पावलां उसवाडाय अशें पवित्र आत्मेचे स्फूर्तीन संवसाराक बरवंसो दितलो शुभ वर्तमानाचे उर्बेवून परगुटणारा आमकां कोर आमेन थोडो वेळ उगी रावन आमचे फिरगोजे खातीर मागुया किरीत भाशेनी 400 वर्सां उत्सव आमी समारंभ केल्या आमकां फिरगोजकारांक उक्तें मन दिवंक आमी सगळीं तयार जावंक आमचे उत्मीक वाटेन आमची फिरगोजकारां जीं परदेसांत आसात तांकां किरीत भाशेन हो लाभ मेळूंक आनी आमची तरणाटीं आसात तांणी फुडें सरून उदीक पवित्र सभा जिवाड करूंक आमी मागुया हे आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं गायन घेऊया U35 पेज नंबर 249 U35 तुझी मोजूत पावो तशी देव Novena prayer to Saint Joseph Vaz. Loving Father, through the wonders of His mercy, your Son sowed the seed of your word into the hearts of people. Following in His footsteps, your servant Saint Joseph Vaz spent his whole life doing good by the inspiration of the Holy Spirit and under the patronage of the Virgin Mary. And so he showed us that we too can win the crown of blessedness by walking in the footsteps of your Son. We rejoice that you placed your seal on his heroic life and inspired your holy church to declare him a saint. Now, through his intercession, we implore you to grant us this favor. Kindly pray silently for your intentions.
We make this prayer through Christ our Lord. Amen. Amen.